नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर पळयतल सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत. उत्तर कन्नडा परमळ हे कार्यक्रमाक आज आमकां सोयरे म्हणून मेळ्ळ्याची होन्नावरांतले हळदीपुरे गांवचे प्रख्यात व्यक्ती H. पै सर. नमस्कार. नमस्कार. तर H. पै सर हे एज्युकेशनल डायरेक्टर म्हणून आतां काम करता आसाची. तांगेले अनेक विशय आसा ते आमी तांगेले बशी उलयत आमकां गुर्त जातले. जाल्यार आतां हांव तांगेलो सांचो परिचय तुमकां करून दिता. तर हे H. पै सर शांताबाई आनी नागेश हरी पै हांगेले सुपुत्र. हांगेलें शिक्षण BSc B.Ed M.Ed जाल्यार शिक्षणांत हांणी केन्ना मुखारीची. M.Ed कर्नाटक युनिवर्सिटींतू धारवाडान फर्स्ट रँक आयले. RES हायस्कूल हळदीपुरांतू 37 वर्ष म्हळ्यार 37 इयर्स मॅथमॅटिक्स टीचर म्हणून कार्यरत आशिल्ले. तेच वेळार 7 वर्ष PU कॉलेजांतू ते लेक्चरर म्हणून काम केलें. आत्तां त्यांनी मार्थोमा इन्स्टिट्यूट होन्नावरांतू 8 वर्ष धरून एज्युकेशन डायरेक्टर म्हणून काम करत आसात. 1982 मे 82 मंगला प्रभू हांगे बरोबर विवाहबद्ध जाले. हांकां 2 चिल्ली चेडूं. तांणी उत्तम शिक्षण घेवन तांणी कामार आसाचे आनी विवाहबद्ध जाल्याचे. सोशल वर्क केल्ल्या म्हणून उत्तम शिक्षक म्हणून हे दोन्ही कारणान तांकां अनेक एवॉर्ड मेळ्ळ्याचे. हांणी रिसोर्स पर्सन म्हणून लिटरसी प्रोग्रामांत काम करता आशिल्ले. रिसोर्स पर्सन म्हणून चिल्लर मेळान काम केल्या. मॅथमॅटिक्स टेक्स्ट बुक कमिटी मेंबर म्हणून आसाची. मॅथमॅटिक्स सिलेबस कमिटी मेंबर म्हणून आसाची. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साचे बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्टाचे ते कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करता आसाचे. इतले फुडें हांव तांगेले परिचय दिना पडे आमी तांगेले खातीर उलोवच्या सुरू करया. तर H. पै सर तुमकां स्वागत. तर आतां तुमकां एक पयलो प्रश्न विचारचो म्हळ्यार तुमी एक बरे टीचर हेडमास्टर जावन रिटायर्ड जाले. तर तुमगेले बापाय सुद्दां टीचर आशिल्ले. तांणी बी एवॉर्ड मेळ्ळ्या म्हणून हांव आयकलें तांकां बी एवॉर्ड मेळ्ळे म्हणून. तर ते तांकां कसो खातीर मेळिल्ले हे तुमी आमकां सांगताय. साधारण आमगेले स्वातंत्र्या नंतर आमगेले संविधाना भितर सार्वत्रिक उचित शिक्षण 6 वर्ष चेडूं वांदोवन 14 वर्ष चेडूं वरीक दिवका म्हूण सांगून सरकारान निर्णय केलो. तेन्ना कंपल्सरी अँड फ्री प्रायमरी एज्युकेशन इम्प्लिमेंटेशना खातीर त्या वेळाचेर टिचर्सांक पुराची प्रायमरी एज्युकेशन दितले टिचर्सांक पुराची वर्क इंट्रस्ट केल्लें. त्या वेळाचेर म्हगेले बापाय हळदीपूरचे एक व्हड शाळें भितर हेडमास्टर म्हणून काम करते आशिल्लो. ताणें प्रत्येक लोकांक ताजी जाणीवकाय दिवंक न्हू. शाळें वचनाशिल्ले 6 ते 14 वर्सां चेडवांक शाळें येवत सारके करून मस्त काम केले बद्दल ताका कर्नाटका स्टेट गव्हर्मेंटाच्यान ताका एवॉर्ड दिल्ले. तेन्ना काला एवॉर्ड मेळ्ळे कमेरी अति परिश्रम केलेली उरतात ताणें. आतां तुमी BSc म्हळ्यार सायन्स स्टुडंट आनी एक प्रतिभावंत विद्यार्थी उरल्यार तो सायन्साक गेल्यार एक तर तो मेडिकला वता, इंजिनियरिंगा वता आनी ते डिग्री घेना फुडें एक मेट्रो सिटींत वचून जॉब करता. हे साधारण दृश्य. पण तुमी इतलो तो शिकून BSc केलें, कडेर B.Ed केलें, M.Ed केलें आनी परत हळदीपुरांत तो आयले. हे खुशी विशय. पण हाचे मागशी कसलें कारण आसलें? एक पटीक आमी कशी विचार करता की तशी घडना. देवाल विचार विंगड उरता म्हणल्याक म्हगेल्या जिवना भितर जाल्लेली घटनाची साक्ष धरता. म्हाका PUC जाले नंतर म्हाका पयलीं धरून वैद्यकीय वृत्तीची म्हगेली भयंकर आवडी. म्हाका हांव एक डॉक्टर जावका म्हणलेलें मन म्हाका हायस्कूल लेवल धरूनच आशिल्लें. हांव सेकंड इयर PUC जाले नंतर त्या वेळाचेर आतांच्या वारी CET एग्जाम, नीट एग्जाम अशें कसलें ना. आमगेले PUC मार्क्साचेरच आमकां एडमिशन मेळचें. म्हाका इंजिनियरींग एडमिशन सुरतकल इंजिनियरींग कॉलेजा भितर मेळ्ळें. जाल्यार म्हाका इंजिनियरींग करता तितलें मन ना. म्हगेल मार्क्साक मेडिकल मेळतवे म्हणून हांव एन्क्वायरी केली तेन्ना मेळटा म्हणून म्हळें. म्हूण हांव सुरतकल इंजिनियरींग सोडून दिलें. आनीक हांव मेडिकल सिटा खातीर वेट करत उरलो.
जाल्यार ही मिगील दुर्दैव मिगील एक 3 मार्क्स जास्त पडिल्ले एक मनुश्वरीक ते कट ऑफ जावन गेले. तशें हांवें म्हाका वैद्यकीय सीट मेळिल्ली ना. ताज नंतर मिगील हांगा ऑलरेडीची हें हांवें सोण जाल्लें. तशें म्हाका सायन्स हांव कंटिन्यू करपा पडलें. अशें हांव BSc केलें. BSc केले नंतर हांव MSc करून PhD करया म्हणलें तें मात्यांत भितर उरलो. जाल्यार BSc करून हांव MSc करच्या गेल्ले वेळाचेरची मिगेल बापयले अंत्य जेवच्या देखून घरा कण हांवें मूळ घरा कण राबता तसली परिस्थिती निर्माण जेवच्या देखून गांवां भितर राबका जाल्यार आमकां करका म्हळ्यार एक LLB करका वकील जावन उरका नावे हांव B.Ed करून टिचर जावन उरका असली एक परिस्थिती निर्माण जाली. अशें हांव परिस्थिती वयल्यान हांव शिक्षक जालो. तातूंत हांव केन्नाय एक उपन्यासा खंय तर गेल्यार हांव एक परत सांगता एक स्टेटमेंट सांगता. प्रीत केल्ल्या मनशाक लग्न जावका तें साध्य जायना तर जाल्यार लग्न जाल्ल्या मनशाक खंडीत प्रीत करका म्हूण. अगदी बेगील जिवना भितर तशें घडलें. हांव प्रीत केलेली वृत्ती वैद्य वृत्ती ती म्हाका लग्न जावचें जालें ना. ते वृत्ती म्हाका घेवचें जालें ना. जाल्यार हांव परिसरा प्रकार हांव एक आयके करून घेतिल्ली वृत्ती शिक्षक वृत्ती ती हांव आज वरीक प्रितीन ती वृत्ती करते आसा. अगदी बरोबर. म्हणजे तुम्ही आता जे डॉक्टर जावका म्हणून मनाशिल्लें जालें ना, पण तुम्ही तुज्या क्षेत्रांत आसाचे थंय बी तुम्ही अगदी मनान काम कर न्हू. एक डॉक्टर जायना फुडें बी एक जे मेळटा लोकांक सन्मान किंवा फेम ते तुमकां आज मेळिल्लें आसा. आनी हांव शिकेल सुमार चेडूं डॉक्टर्स जालेच. तेची आमगे सपन पूर्ण जालें ना जाल्यार आमगेले शिकेल चेडवान केलें म्हण. आतां तुमगेले तावळी परिचय करून दिवका लेगी हांव सांगलें की तुमी M.Ed तो कर्नाटक युनिवर्सिटीत फर्स्ट रँक आयलें म्हणून. आतां तेन्ना काला रँक येवचें मातसो सार नाशिल्लें. तुमकां भारी खुशी जाल्ली उरतली जाल्यार ते गांवच्या लोकांक कसं दिसलें किंवा तुमगे घरच्या लोकांक ताज्या बद्दल कसं दिसलें? त्या वेळाचेर मस्त कण म्हाका आनंदान लोकांन हें केल्या. हांव B.Ed कॉलेजां भितर B.Ed भितर रँक आयलो. ताज नंतर हांव M.Ed भितर रँक आयले नंतर B.Ed कॉलेजां भितर आमगेल कॉलेजां भितर एक शिकिल्लो विद्यार्थी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून रँक घेतल्या म्हणून म्हाका B.Ed कॉलेजां भितर आपोवंक न्हू तांणी म्हाका सन्मान केलो. तशें म्हाका मस्त कण थंय करून न्हू गौरवायुत तांणी एक सन्मान म्हाका पावयला. एक आनंदाचो विशय खुशी जाल्लो विशय म्हाका जिवनान तो एक कसले साध्य केले आणि ते लोकांनी त्याची दखल घेतली हांका एक आनंद उरता. आतां तुमी मॅथमॅटिक्स टीचर जाल्यार हांव तुमगे कितले की सभा कार्यक्रम पळयल्याची थंय उलयला आयकल्या तुमी अध्यात्मा बद्दल बी बरें उलयताची तदनंतर कले बद्दल साहित्या बद्दल बी बरें उलयता. तर तुमगेलें वाचन मस्त उरकाश म्हाका दिसता. तुमी मस्त वाचता रे. पयलीं दवरून म्हाका बुक्स वाचचे बद्दल ओलव जास्ती म्हळ्यार म्हगे बापूय टीचर आशिल्लो देखून आमकां शाळेंतून आयले नंतर वापस आनी आमी खेळच्या वचचें थंय फिरच्या वचचें असं कसलें आमकां नाशिल्ली. आमकां कसलें आसा पुस्तक वाचचें हांत भितरय आमगेलें पयलीं दवरूनच सान दवरूनच विद्यार्थी जिवन दवरूनच आशिल्लें. आनीक खंय विद्यार्थी जिवना भितर म्हाका भाशण एक स्कुलां भितर नाजाल्यार पब्लीक हांत भितर उरताची त्या वेळाचेर धोरणूच म्हगे बाप म्हाका बरोवन दिसचेलो. हांव तें सांगचें म्हाका बापान रुढी करयल्ली. अशें हांवें म्हाका सान दवरूनच एक भाशण करचें कला ती हांव विद्यार्थी जिवना भितरच हांव शिकूंक येनायलो. आनी म्हाका ताजे बरशीक आध्यात्मीक पुस्तक वाचची आनी बाकी साहित्यीक पुस्तक वाचची एक ओलव पयलीं दवरूनच आशिल्लो म्हाका. तशें जावंक न्हू हांव हायस्कुलां भितर बी संस्कृत घेतिल्लें. PUC भितर बी हांव ऑप्शनल सब्जेक्ट म्हगेलो लँग्वेज संस्कृत घेतिल्लें. तशें हांवें म्हाका ते एक भाशेचेर बेगीन एक प्रिती आनी ताजेचेर एक प्रौढिमा त्या वेळाचेर हांव हें घेवच्या देखून म्हाका ते उपन्यासांतू तांतू ओलव पयलीं दवरूनच येवच्या देखून मागीर आतां मस्त लोक म्हणटा म्हाका गणित शिक्षक जावंक तूं हें परा करत आस म्हणून न्हू. बट मागीर ते पयलीं दवरून तशी एक मनशाल एक ओलव आशिल्ली देखून तशें मुखार सरून गेलें तें. आतां तुमी सांगेल प्रकार तुमकां वाचनाचो एक हव्यास आसाची ते सोन आनी कसले आसले तुमकां हव्यास? आनी हव्यास म्हळ्यार म्हगेलो हे वाचना बरशी. आतां हांव म्हगेली वृत्ती भितर खंयच्यान आसा की ते वृत्तीक अनुगूण जावंक न्हू हांव
भायल चेडवांक हांव फ्री ट्युशन तांकां पयलीं दवरूं दितर आसा. तांतले कसले हांव रिटर्न्स घेना. आज वरीक म्हाका सरकारान दिलेली वेतना भायरी हांव चेडवाल्याक आज वरीकची शिकयले बदल ट्युशन दिलेले बदल आज वरीक 1 रुपय वरीक तांतले हांव घेतिल ना. आज वरीक मगे घरा कण कोण चेडूं येताची तांकां हांव गणीत फ्री शिकोवंक घेवन तांकां रवण करता. अशें हांवें म्हाका चेडवांक शिकोवत ती आवडी अजून वरीक आसा. ताजेन म्हगेलो जीवन विशय बी अगदी जिवंत उरता. आनीक चेडवां बरशी उरच्या देखून म्हगेले एक बरो समय बी तांत भितर म्हाका वता. आतां तुमी सांगले पळय फ्री दिताची नॉलेज, पयलेच काल आतां आमी बी शिकिल्ले ते टिचर आनी अशें आशिल्ले. आतां बेगीन उट्टूकणी हांव प्रोफेशनल जावन गेल्या शिक्षकाले. सो अगदी आनंद जाता हे आयकून बी. आतां थोड्या लोकांना मन बदली केल्यार बरें आशिल्लें, खुशी जाली. ताचे नंतर स्टेट गव्हर्मेंटान शाळेन तूं चेडवांक तरी दनपारां जेवण दवरल्या जाल्यार तुमी आशिल्ल्या शाळेन तूं तांच्या की पयलें दनपारां जेवण सुरू केल्लें म्हणून आयकलां. तें कसलें? सरकारान आरंभ करचे पयलींची आमगे स्कुलां भितरी हांवें चेडवांक मध्यानाचें जेवण आरंभ केल्लें. म्हळ्यार हांव स्कुलां भितर 21-22 वर्स शिक्षक वृत्ती केले नंतर म्हाका दिसताशिल्लें आमी जेवणाक घर येवचे वेळाचेर मस्त चेडवां उपाशें थंय बसून उरताशिल्लीं. एक आर्थीक हिन्नेलें तांगेलें बरें नाशिल्लें देखून घरा कडच्यान कसलें जेवण हाडटा तसली वेवस्था तांकां नाशिल्ली. आनी तांणी पुरा कुली कार्मीक चेडवां तीं पुराची उपाशें बसून तांणी सांजेर 5 घंटे शाळा सोवणां पूण घर वचून जेवका. तेन्ना म्हाका दिसताशिल्लें धर्मस्थळां भितर दिल्ल्या वर एक शीत सांबार एक नणचें असले एक थोडे हांत भितरी हांकां करून वाडल्यार ही दनपार जेवण करून उरता न्हय. आनी तांणी पोटा भुकीन ते सांजेरचे वेळी पिरडाक तांणी बसचें बारीक कश्टाचे विशय. तेन्ना म्हाका दिसून हांव 1-2 आमगेले शाळे मास्तरा बरशी विचार केलो. आनीक विचार योग्य आसा जाल्यार करचें तितलें सुलभ ना अशें तांणी म्हाका हें दिलें, सलह दिलें. हांव मगे घरा कडेन येवन मगे आईले आनी मगे बायलीले विचारलें अशें केल्यार कशें. मगे आई म्हणाली बरें काम रे हें सूर कर तूं अशें म्हूण. अशें आमगेले घरचे लोकांले हाजेन आमी आयदनां गॅस शेगडी सिलिंडर पुरो आमी घर लोकांले हेची पयशान आमी हाण घेवन. आनी म्हाका एक बरो मनुश्य बी मेळ्ळो. तो एक वृत्ती भितरी खाली आशिल्लो तो म्हणालो आपूण तुमकां रांदपाक करून दिवच्याक आपूण सहाय करता म्हणून. आमी ताका संभावन दित आशिल्ले. तो न चुकता येवंक न्हू आमकां बरें रांदप करून न्हू ताणें आमकां सहाय केलें त्या वेळाचेर. अशें हांव न्हू म्हगेलें एक 7 वर्स अविरत बरें जालें. आनी ताका पब्लीक सपोर्ट बी बरो मेळ्ळो. चेडवाले मात्र आमी एक पावण घेनाशिल्ले. कसलो पयस चेडवाले घेवत ना. तांकां जेवण तें फ्री आशिल्लें. जाल्यार पब्लीक लोकांन आमकां हें केलें. म्हगेलें कशें आशिल्लें म्हळ्यार 1000 रुपया तर ताणें दिले री 1 वर्साक तागेल्या नांवान 2 चेडवां जेवताची. अशी म्हगेली एक योजना आशिल्ली ती. ते योजने प्रकार लोकांन बी बरो सहकार दिलो. आनीक एक दुबयचे एक मनुश्य गणपती शेणॉय म्हणून 1 वर्स आपल्या लेकान चलया म्हणून ताणें 60,000 रुपया 60,000 रुपया ताणें दिवन पेटयली. अशें जावंक तें देवाले एक बर कामाक देवाले सहाय केन्ना उरता अशें म्हणलें एक विचारा प्रकार आमगेले कांय त्रास ना अशी बरे रितीन चल्ली तें. भारी बरो उपक्रम. आतां ताचे नंतर आतां इतले वर्ष गेली, कोवीड आयलें, लॉकडावन जालें. लॉकडावन शाळा बंद आहे तर कडे ऑनलायन क्लासेस आसाची जाल्यार वेळ काडचो मस्त लोकांक कश्ट जाले. तुमी तुमगेली वेळ कशी काडली? लॉकडावना वेळाचेर हांव स्कुलांतल्यान निवृत्त जाल्लो. तेन्ना हांव ऑफिशियली टिचर नाशिल्लो. जाल्यार मार्थोमा इन्स्टिट्युशनां भितर हांव एज्युकेशनल डायरेक्टर म्हणून म्हगेली सर्वीस दितशिल्लो. त्या वेळाचेर आमी ऑनलायन क्लासीस करच्या देखून टिचर्सांक ऑनलायन क्लासा टायम टेबल करचें नाजाल्यार ऑनलायन क्लासा तांकां मार्गदर्शन दिवचें हें पुरो आमी घरा कडच्यानच तांकां दितशिल्लो हांव. थंय वचच्या कांय जायनाशिल्लें. ताजे भायर आमकां एक सान थोडी जमीन आसा, एक गार्डन आसा आमी घरा कण तें पुरो आमी ताजें काम पुरा करून घेवन तांचे भितर म्हगेलो टायम वचशिल्लो. आनी म्हाका वाचनाचो एक अभ्यास आसा देखून तें उरलें. ताजे भायर आमगेलें बेगीन आध्यात्मीक हें आशा देखून तांचे भितर आमगेलें डेली विष्णू सहस्रनाम सांगचें, रामरक्ष सांगची, हनुमान चालीस सांगचें हें पुरो आमी घरा कण चालू आशिल्लें. ते हांत भितर आमकां टायम वचचे गेलो. तशीच ग्राम देवस्थाना भितर हांव एक सर्वीस दित आशिल्लो, आतां बी आसा. त्या वेळाचेर ग्राम देवस्थाना भितर हांवें गार्डन थंय करून घेवन थंय विंगड फुलां झाड रोवचीं हें करचें तांचे भितर थोडो टायम काडचो अशें करून घेवन म्हाका लॉकडावना निमित्त खंयची
बेजार आयलो, टाइमपास करचे समस्या जाले, असल कसलें घडील ना. बरो सदुपयोग सदुपयोग झाला. तर आतावरे की तुम्ही अनेक समाज कार्य केल्या, शैक्षणिक क्षेत्रात काम केल्या, सो तुमकां अनेक अनुभव आयले उरतले. तातूंत एक 2-3 बरे अनुभव आमगे वर्षी तुम्ही आज शेअर कर. समाज सेवे बद्दल हें करत आसल्यार समाज सेवे भितर आमी आमगेले जीवन जगोवका, कित्याक म्हळ्यार आमकां समाजांतुले एक अविभाज्य अंग आमी. तातूंत आमकां हे एक मनुष्य जन्म देवाल एक अनुग्रहान आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. ते हाजे खातीर समाजाक एक आमी सेव दिवका म्हणल्यार हें आमगेलें एक निरंतर कार्यक्रम जावन उरका. हांत भितर थोडे कही अनुभव बी जाताची, सिही अनुभव बी जाताची. ते कही अनुभव सिही अनुभव आमी कोणाले बरे प्रशस्ती मेळका, म्हाका नांव मेळका म्हण बदल करचे ना. ते म्हाका बरी न्हीद पडत नवे हांव केलेली देखून तेंचे मुख्य शिवाय आमी ताजे बद्दल कसलें माथ्यां भितर घेवचे ना. आमगेलें काम बरेंच करत वचचें. तें ताजें फ्रूट थोड्या वर्सां नंतर आरामशीर बरे रितीन तें जागृत स्थितीन मेळटा. तें देखून समाज सेवा आमगेली एक सामर्थ्या तकद समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी करत वचचें. ते हाजेन आमकां बी आनंद मेळटा. ताजेन समाज उपयोगी कार्य निरंतर चलच्याक बाक लोकांक बी एक मार्गदर्शन मेळटा. त्यानंतर आमगेले देवस्थानाचे हाका बी तुम्ही अगदी बरे वखता म्हणून तुमकां उट्टुकणे आपोवचे म्हणटा. तर ते विशया बद्दल मी वाचकले सुमार तुम्ही उलोवकले वाचका. तर ताचे कसलें प्रिपरेशन बी म्हळ्यार कसं आता खंय एक कण आमी वचका म्हणा फुडें आमगेले ते वचचे जाग्याक दिलील विशया तकद दिलील समया तकद कसलें आमी हें करका म्हणून आमी पयलीं बेगीन ताजे बद्दल आमी चौकट रूपरेशा तयार करून घेवका पडटा. ते हाजे प्रकार आमगेलें वाचन उरच्या देखून आमी ते हाका अनुकूल जावं सारकें कसलें आमी उलोवीत म्हणून आमी प्लॅन करून गेल्यार केन्ना आमी उलोवका जाल्यार 2 अंश मिगेल प्रकार माथ्यां भितर आमी केन्ना दवरून घेवका. एक म्हळ्यार म्हाका कितलो वेळ दिला तितले वेळाक बद्धत दवरगीन हांव उलोवका. सेकंड म्हाका कसले विशयाचेर उलोवच्या दिल्या त्या विशयाकच आमी स्टिक जावन उरका. ते 2 आमी तर समज दवरून घेतल्यार ते मनशाला एक उपन्यास जेवो ना उलोवचे उतराचेर जेवो एक अनुकूलता व्यवस्थित घडता म्हणून अगदी तुम्ही सांगणं पण याद आयले एक लोक विषय सोड न्हू वेळ सोड न्हू उलयत उरताची कडी लोकांक क्लॅप्स वाजोवन तांकां सांगपा पडटा. केन्ना तशें करचें ना, तेन्ना कशें करचें ना. तुमगेलें हें एक बरें आसा. तर आतां तुमी शिकेचे शाळेंत कोंकणी विशय आसवे की तो कोंकणी विशय शिकोवच्या हाडच्याक तुम्ही कसले प्रयत्न केला. आमगेली शाल म्हळ्यार एक्चुअली मार्थोमा इन्स्टिट्यूशन. मार म्हळ्यार सेंट, थॉमा म्हळ्यार थॉमस. एक्चुअली ते सेंट थॉमस इन्स्टिट्यूशन ताजे मेन ताजे लोक केरळा उरताचे. अशें आमगेले केरळाचे लोकाली एक इन्स्टिट्यूशन ते 50 वरां भितर तांकां स्वातंत्र्य पूर्व तांकां हांगा तांणी ब्रिटीश गव्हर्मेंटान जाग दिवच्या देखून सेंट थॉमस हायस्कूल म्हणून स्टार्ट जावन 125 वर्सां जालीं आतां 50 वरां भितर. तें इन्स्टिट्यूशन अगदी आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ल्या भितर अगदी एक प्रप्रथम इन्स्टिट्यूशन म्हणीत. ते इन्स्टिट्यूशनाचे लोक ते तशें तांणी पुरायचे तांगेली मातृभाशा मलयाळम. तशें जावन तांणी हांगा येयले नंतर आतां आमगेले ते इन्स्टिट्यूशना भितर शिकची चेडूं पुराची सर्व धर्मांचे आसा तांचे भितर. मुस्लीम येतात, मस्त लोक क्रिश्चन्स आसात. अशें जावन कोंकणी भाशीक चेडूं थंय बेगीन संख्ये कमी आसाची कोंकणी भाशीक. अशें जावन आमगेली इन्स्टिट्यूशना भितर कोंकणी भाशाची कसलींच एक हाजे बद्दल व्यवस्था अजून जाल्ली ना. मुखार ताजे बद्दल आमी प्रयत्न करीत. कोंकणी एक ऑप्शनल लँग्वेज जावं सारकें आमी ताजे बद्दल प्रयत्न करीत. आतां तुर्ताक थंय कसलीची व्यवस्था अजून सुरू जाली ना. तुम्ही सध्या जर्मनी वचून आयले म्हण आयकता. आतां खरें पळयल्यार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा म्हणून एक आसता. तुमकां कशें दिसलें. आतां जर्मनी भितर मिगेल धाकल धुव आतां एक 2 वर्स दवरगीन जावई धुव आनी नाती थंय वचूंक रावच्या देखून आमी एक 3 थंय वचूंक आयले. आमगेलो देश आमकां केन्ना बरो, आमी जन्म आयिल्लो गांव आमकां केन्ना बरो, ताजे बद्दल निर्विवाद प्रश्न ना. आनी आमगेली भाशा आमकां केन्ना ती गोड भाशा. जाल्यार दुसऱ्या देशां भितर गेलेली तेन्ना केन्ना म्हणटा
ಕೋಶ ಓದಬೇಕು ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು म्हणून त्यातून दुसरं देश आम्ही तरी गेलेले त्यांना आमकां आमगेल जीवन आनीक बरें रुपीत करून घेवच्याक थोडो आमकां मार्ग दिसून येता ते थोडे शिस्तुबद्धता लोकांक करची नियम परिपालना आनीक नियम तर मोडल्यार कशी दुसरे देशां भितर तांकां दंड वसूल करचे पद्दती हें पुरा भारी सुंदर आसा. इवन शिक्षण क्षेत्रां भितरी तांगेल्या भितर एक बरें हांव पळयलें LKG UKG चेडवांनी कसली एक्टिविटीज करता की तांणी पुरा फायल करत वताचे आनी UKG तागेले जायना फुडें तें पेरंट्सांक हें तें फायल तांणी ओपशिता तुगेले चेल्ल्यान ओर चेल्लीन 2 वर्सां पळय इतली एक्टिविटीज केल्याची म्हणून तें आमगे वाटेन बी आमी करीत कित्याक म्हळ्यार तें तांकां एक आनंदाचो विशय जावन थ्रू आवट तांकां एक रेकॉर्ड जावन उरता तें बरें दाट फायल जाता तें 2 वर्स हय 2 वर्साचें अशें एक कण गेलेले कारणां तांगेले शैक्षणीक वेवस्थे भितर कसकसल तांगेले करतात तांणी तें परा पळोवच्याक दुसऱ्या देशाक गेले तेन्ना आमकां तें एक माहिती मेळच्याक बी बरें जाता. आताच्या जनरेशनाक तुम्ही 37 वर्ष काम केला तदनंतर आता बी तुम्ही करत आसा मागीर तुमगेलो विद्यार्थी बरशी मस्तीतलो संपर्क आयला तेन्नाचे विद्यार्थी बी पळयला तुम्ही आताच बी पळयला तर आताच्या जनरेशनाक कसं तुम्ही उपदेश दिवंक इच्छिता? पयलीं कसं आशिल्लें की म्हळ्यार आमगेले माध्यम वेवस्था बेगीन कमी आशिल्ली. TV म्हळें मोबायल म्हळें हें पुराय कमी आशिल्लें. चेडवांनी त्या वेळाचेर एक अभ्यास करचो ना म्हणटा शाळेंतलो येना पूण एक तासभर खंय तर भायर वचून खेळचें वॉलीबॉल खेळचें क्रिकेट खेळचें असलें आशिल्लें. आतां चेडवांक कसं जालें की म्हळ्यार बरी हें इंटरनेट मोबायल TV हांत भितर टायम काडचो जास्त जाला. अशें आज चेडवालें वाचन मस्त कमी आसा म्हूण मार्क्स पयलीं किंता जास्ती पडते आसा. 100 घेताचे मार्क्स आउट ऑफ आउट मेळूं का आतां ना जाल्यार जायना तांकां 98 पळल्यार रडता आपणें कमी मार्क्स पळय म्हूण असल परिस्थिती निर्माण जाल्या आतां. पयलें 100 70 मार्क्स मेळ म्हळ्यार कश्ट साध्य तें अशें आसा. जाल्यार आतां चेडवां परिक्षे खातीर मात्र तयारी करताची शिवाय बाकी तांकां ज्ञान मस्त कमी आसा. वाचन म्हणलें कांय ना. एक अध्याय तर शिकयल्यार तांत भितर परिक्षेक कसले जावका तेच नमुने तयारी. आतां तूं ट्युशन क्लासाची हावळी इतली जाल्या म्हळ्यार 1 मार्काक क्वेश्चन इतले म्हूण तो तयार करून येवन दिता 2 मार्क्साक क्वेश्चन इतले त्या क्वेश्चना खातीर मात्र तयारी सोळ्यार ते कन्सेप्ट कसलो आसा तांत भितर ते कॉन्सेप्ट क्लियर करच्याक शिकयतले बी प्रयत्न करना शिकतल्याक बी ते कॉन्सेप्ट आपणा अर्थ करून घेवका विशयाचें संपूर्ण ज्ञान घेवका म्हणलें ताका बी ना. अशें जावंक बसलें आतां. अशें आमी आतां चेडवांक एकच सांगचें म्हळ्यार तुमी शाळें भितर शिकले नंतर घर वतना फुडें कंप्लीट तें पुस्तक वाचा तांत भितर कसकसल आसा पळया ताजे नंतर तुमी प्रश्नोत्तराक तयारी करा म्हणून आमी चेडवांक गायड करता केन्नाच. अगदी तुम्ही सांगेल उपदेश अगदी बरें वाटलें म्हाका. आनी तुमी भगवद्गीता वाचताची सुमार इतले संस्कृत श्लोक तुमकां बायाट आसा म्हणलें तर ते तुमकां कशी इजी जाता की बायाट घालची कशी ते? आतां बाय हार्ट करची प्रोसिजर की म्हळ्यार संस्कृतां भितर एक पद्दती अनुसरशीत अशी. एक तुमकां एक उदाहरण सांगता तर जाल्यार शारदां वरदां वंदे प्रसन्न वदनां शुभां विद्यां बुद्धिं तथा ज्ञानं नतेभ्यो देहि वत्सले. हे एक सरस्वतीले एक श्लोक हो आमी खरें म्हळ्यार चेडवांक हांव केन्ना सांगता हो श्लोक तुमी सांगूंक ये न्हू ताजे नंतर अभ्यास करचे सूर करा बाबा तुमकां बरें ज्ञान मेळका बरी विद्या मेळका बरी बुद्धी मेळका आमकां म्हूण हांव चेडवांक केन्ना सांगता. शालेय चेडवांक हांव केन्ना सांगता. तशें जावन आतां हो बाय हार्ट जावका एकच हो निरंतर सांगत उरल्यार ऑटोमॅटीक बाय हार्ट जाता. जाल्यार बाय हार्ट बेगी जावका हो म्हूण तर जाल्यार हाजे 4 तुकडी करपाचे हे श्लोकाचे 4 भाग. शारदां वरदां वंदे 8 पटी सांगता हे इतलेंच. शारदां वरदां वंदे 8 पटी सांगता. शारदां वरदां वंदे प्रसन्न वदनां शुभां ते 8 पटी सांगता. अशें प्रति एक भाग 8 पटी सांगून जाल्या नंतर पुरा 8 पटी सांगता एका दिवसाक एका पटीक. तूं बशील तेन्नाच तशी तुवें तुकड करून 8 पटीक तेन्ना फर्स्ट लायन 8 पटीक सेकंड लायन बी तशी तुकड करून 8 पटीक फुल्ल 8 पटीक कडेन सबंद श्लोक 8 पटीक सांगल्यार तुका बाय हार्ट ऑटोमॅटीक येता. तशें जावन
हे बाय हार्टींग प्रोसिजर आमगे ऋषी लोकाल काल दवरून असे आठ पटीतून तर एक हे तुकड तुकड करून घेवन सांगल्यार अशें जावन न्हू आतां आमी भटमा मणिपुराची वेद गीद पुरा कशी तांणी वय निरंतर सांगताचे म्हळ्यार तांणी त्या पाठशाले भितर आशिल्ले तेन्ना तांकां हें अशीच बायपाठ घालची पद्दती तांकां रूढ केले देखून तांणी तितले इजिली तांणी सांगच्या शकताच. तशें करून आमी खंयचेच आतां भगवतगीता जावं खंयचे वरो दिवसा 2-3 श्लोक तर हेच प्रकार सांगच्या गेले रे थोडे दिवस भितर अख्खा भगवतगीता ताणें बायपाठ सांगता साध्य जाता. तुम्ही अगदी चंद रितीन आमकां सोडून सांगले. म्हाका हे गुत नाशिल्लें अशी आमी आतां ते प्रयत्न करीत मुखार केन्ना कसं देवाल वाचचे श्लोक बायट घालचे संस्कृत मारी ते पटकने येना कोणाक ताजें शिक्षण ना तांकां. हे एक बरें मेळ्ळें आमकां म्हायती. आनी तुमी आतां इतलें साधन केल्या त्या साधन केलें तेन्ना तुमकां अनेक पुरस्कार एवॉर्ड मेळ्ळ्याची तातूंत थोडे फोटो आमगेले आसाचे ते आतां आमी हांगा स्क्रिनार दाखयताची ते खंयचे संदर्भारी म्हणून तुमी सांगा. 2002 इसवी भितरी आमगेले हळदीपूरचे मारिकांबा देवस्थाना भितरी 70 वर्ष धरून थंय कलावृद्धी उत्सव कसलो जायनाशिल्लो देखून मसलो घाल एक इच्छा आशिल्ली थंय कलावृद्धी करका देवस्थाना भितरी हाजे बदल म्हणून तेन्ना हांव मस्त व्यवस्थीत रितीन थंय एक 5 दिवसाचें महोत्सव आयोजन करून तातूंत मस्त काम केल्लें. ते एक कामाक लोकांना मस्त हें करून ग्रामा लोकांक मेळून म्हाका एक सन्मान केलो थंय. ते देखून हो आमगेले मारिकांबा देवस्थाना भितरी कलावृद्धी महोत्सव जाले नंतर म्हाका तांणी केलेलो सन्मानाचे फोटो हो. खंयचो हांव B.Ed करून गेलो B.Ed भितर रँक गेलो तशी M.Ed करून ते M.Ed भितर बी रँक घेतले नंतर कुमटा बालिगा कॉलेजाचे हांव पूर्व विद्यार्थी. बालिगा कॉलेजा भितरी एक गोल्डन जुबली फंक्शन तांणी आयोजन केल्लें. एक दिवसाक तांणी एक सॅक्शना भितर येयले रँक होल्डर्सांक पुरा सन्मान दवरिल्लो. तेन्ना हांणी सोंदे माम हांणी त्या वेळाचेर गोवा युनिवर्सिटीचे वायस चान्सलर आशिल्ले ते दिवस तांणी चीफ गेस्ट आशिल्ले. तांणी हांव B.Ed भितर रँक येयले बदल बालिगा कॉलेजाचे गोल्डन जुबली फंक्शना भितर म्हाका ऑनर केलें तांणी. आतां हो नेक्स्ट संस्कृत शोध प्रतिष्ठान म्हणून संस्कृता बद्दल आमगेले डॉक्टर दयानंद शानभाग हांणी एक प्रतिष्ठान निर्माण केल्लें. ते हांत भितर गोकर्णा भितर एक फंक्शन जाल्लें त्या फंक्शना भितर म्हाका हांणी पुरस्कार दिलेलो डॉक्टर दयानंद शानभाग हांणी. आमगेले सहाय्यतन पಡೆಯುವ शाला नौकरर पत्तीन संघ म्हूण आसा ते 25 वर्ष जाले नंतर होन्नावरा भितर हांव ताजो अध्यक्ष आशिल्लो. ते होन्नावर तालुका लेवला अध्यक्ष आशिल्लो. त्या वेळाचेर म्हाका ते फंक्शनाक मुख्य अतिथी जावन आयिल्ले बसवराज होरट्टी आनी आमगेले विश्वेश्वर हेगडे कागेरी. तांणी म्हाका एक मेमेंटो त्या वेळाचेर दिवंक गेलो म्हाका ऑनर फंक्शन हे पळय. अशे अनेक उडगास जाल्ले चंद संदर्भ आशिल्लो. आज हांगा तुमी येवन विश्व कोंकणी केंद्रांत आमकां सुमार इतली म्हायती दिली गुतनाशिल्लें कळ्ळें तुमगे बद्दल कळ्ळें त्या खातीर तुमकां अनेक धन्यवाद. आनी आमगेले विश्व कोंकणीचे यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक बी धन्यवाद. नमस्कार.